ओवरऑल जर वोटींग पळयली जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्याच भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार जे आसा आनी थंय कार्यकर्ते थंय मोठ्या प्रमाणात वोटींग जाल्ली आसा आनी ताका लागून आमी सुरवाती पासून सांगत आसात की उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा ह्या दोन्ही जिल्ल्यांतले जे म्हणून उत्तरेक आमी 25 लढयतात आनी दक्षिणेक आमी 17 प्लस अपक्ष जे आसा तांकां आमचो पाठिंबो आसा. ताका लागून दोनूय हाचेर भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार निवडून येतले आनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दोनूय जिल्ल्यांत जे आसा त्या दोनूय जिल्ल्यांनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळटली अशें म्हाका ओवरऑल आमी जे रिपोर्ट पळयला त्या प्रमाणे आमकां दिसता. उत्तरेक कितले पर्यंत सीट येवपाक शकता? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी म्हणजे 13 जाय न्ही, 13 पेक्षा जास्त. बऱ्यापेक्षा जास्त. 100%, 13 पेक्षा जास्त. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 13 आनी 25 जातले 13 जाय. तर दोन्ही हातूंतल्यान 13 पेक्षा जास्त. ओके. आनी सावथाक थोडे इंडिपेंडंट तुमचे सपोर्टेड इंडिपेंडंट सपोर्टेड आसा आनी ताका लागून दोन्ही म्हणून म्हणलें की दोन्ही भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार निवडून येतले आनी भारतीय जनता पार्टीच्याच दोन्ही भागांत जिल्हाध्यक्ष हाचे अध्यक्ष जे आसात शक्तीचे ते आमचे पक्षाचे जातले. फाटले 2 महिने जे एजिटेशन्स बी चालू आसा ताचो परिणाम इलेक्शनाचेर दिसलो तुमकां? ना दिसूना. कारण कशें आसा की एज्युटेशन जे जिल्हा पंचायत निवडणूक आमी पयलीं पासून सांगतात जिल्हा पंचायत निवडणूक ही वेगळी आनी असेंब्ली वेगळी. मुद्दे जे आसात ते मुद्दे आमी सबंद गोंयभर फिरतकच खंयच्याच मतदारसंघा भितर त्या मुद्द्या विशयाची चर्चा येवना कोणें विचारूं ना. त्यामुळे स्थानीक मुद्दे असतात जिल्हा पंचायतीचे इशू वेगळे असतात तेंचे मुद्दे वेगळे असतात आनी त्या हातूंतल्यान ह्या मतदारसंघातले जे मुद्दे आसात ते दुसरे कडेन आसना. तेजे इंडिविज्युअल वेगवेगळे आनी ताका लागून म्हाका दिसता की ताचो व्हडलो परिणाम जातलो. आमी भोंवतानाय पळयलें तसो व्हडलो परिणाम कांय दिसूना. आनी ओवरऑल पर्संटेजी जर पळयली आतां सगळ्यान हायेस्ट पर्संटेज वोटींग खंय जालें मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात 79%. आनी ताका लागून ते हातूंत मोर एक्टीव आशिल्ले आनी सगळ्यान लोवेस्ट खंय जाल्यार तर सालसेत भागा भितर म्हाका दिसता वेळ्ळी कितें तरी 38%. बारशे. आनी त्या म्हणून हे जे आसा ते दोनूय हातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीक मतदान जाल्लें आसा अशें म्हाका एकंदरीत. मायनींग बेल्टांत कसो रिस्पॉन्स? व्हेरी गुड. मायनींग बेल्ट सांगलें 79 मुख्यमंत्रीचो कॉन्स्टिट्युएन्सी जो आसा पळय तो खऱ्या अर्थान सांखळी मेजर मायनींग हे सगळें आसून सुद्दां लोकांक खबर आसा की सिरियसली मुख्यमंत्री मायनींग सेटल जावचे म्हणून प्रयत्नशील आसात आनी ताका लागून त्या बेल्टान सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार जे आसा ते निवडून येतले मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतले.